बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचेय सोवी आसूं. आयची मिसाची भेट आमी पेटयता आत्म्यांक मारिया शांती पिंटो. जाल्यार दुसऱ्या इंतेन्सांव तिसऱ्या वर्साचो उगडास करून आत्म्यांक फुलमदाय सालदान देवान तांची काकलूत करून सासणेक विसव तांकां फावो करूंक तांचे खातीर मागुया. 2 दिसां निमतान आमी मागता रिचल रॉड्रिक्स. काजराच्या वर्सा निमतान पिटर आनी एग्नेस रिबेलो. तांचे खातीर मागतना तांचो उगडास करतना दुसरी आमची बाबा भयणां आपलो 2 दीस मनयतात, काजराचें वर्स मनयतात. तांकां सगळ्यांक मागण्यांत धरून देवाची कृपा, देवाची मजत, देवाचो आशिर्वाद फावो जावंक मागुया. आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांची बोगसणे मागुया. हांव पातकी सत पत्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट थारून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच संकवार मारी सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पत्वेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या तें आमची मागणी आनी गोरज ओगेपणान बापा मुखार दवरया. जाणीं कोणी आपणा बसत मागूंक लायला, जांकां कोणाक आमी मागतले म्हूण सांगलां, मागणेचें आस्वासन दिलां, तांचो सगळ्यांचो उगडास करून ही मिसाचे भेटेंत मागुया. अदी करून ही पिडे खातीर मागुया. वाडत आसात, मोरनां जायत आसात. देवान घराची सांबाळची. सरकारी अधिकाऱ्यांनी वडिलांनी बरे भाशेन फावो ते उपाय घेवचे. तांकां मोत, तांची मोत उजवाडाय म्हूण ह्या वेळार मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, नेणट्या निर्मळ काळजांचो तूं मोग करताय आनी निर्मळपण होगडायलोल्यांक तूंच तें कोणवळायेन परतून दिताय. ओन बावार्थ्याच्या काळोखांतली तुवें आमकां सोडयलें, तर स्वताच्या उजवाडाची वाट सांडून वचूंक कदींच तूं आमकां निर्मो नाका. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. जुदेयाक थावन कांय मनीस येवन भावांक अशें शिकोवंक लागले, मोइजेसान स्थापलोले चाली प्रमाणे तुमी सुनोद करिनात जाल्यार तुमी तारण जोडूंक शकनात. हे विशीं ह्या मनशां कडेन पावलू आनी बार्नबासाचो मोठो वाद विवाद जालो. आनी पावलून आनी बार्नबासान आनी पवित्र सभेंतल्या थोड्या जाणांनी जेरुजाल्याक वचून हे तोंट्या विशीं धर्मदूतां आनी जाणट्यां कडेन भासाभास करची म्हूण थारायलें. म्हणटच पवित्र सभेन तांकां पाठयले आनी फिनिशियेंतल्यान आनी सामारियेंतल्यान वेताना कशे भाशेन विदेशांनी भावार्थाक वेंग मारली ते तांकां सांगीत गेले. आनी खबर सगळे भाव भयणांनी व्हड कुशालकायेन घेतली. ते जेरुजाल्याक पावले तेन्ना पवित्र सभेन धर्मदूतांनी आनी जाणट्यांनी तांकां येवकार दिलो. पावलून आनी बार्नबासान आपणाक देवान केलें तितल्याची खबर तांकां सांगली. पूण फारिजेवांच्या पंगडांतल्या कांय भावार्थ्यांनी अशी आडकूड आसली, तांची सुनोद करूंक जाय आनी मोइजेसाची सुमोट तांकां सांबाळूंक लावंक जाय. हे विशीं भासाभास करूंक धर्मदूत आनी जाणटे एकठांय जाले. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या घरा वचुया म्हणुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुजाल्या, तुज्या दारवंट्याचेर आमचीं पावलां, तुजे भितर रिगले आमचे पांय म्हणुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. मजबूत एकेच बांदावडीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालें. थंयसर कुळां चडून वेतात, सर्वेस्पराची कुळां ती म्हणुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो थंयसर मांडल्यांत मनसुबीच्यो सोदऱ्यो, दाविदाच्या घराण्यांच्यो सोदऱ्यो म्हणुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. उद्गार. Sorvespora, 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 soy soy. Sorvespora, 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 soy soy. जेजू म्हणटा, म्हजे सवें रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रावतां. जो म्हजे सवें रिगून रावता आनी जाचे सवें हांव रावतां तो सुबाम फळां दिता. Sorvespora, 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 soy soy. Sorvespora, 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 soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचेय सवें आसूं. जुवावा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेसून आपल्या शिसांक म्हळें, हांव खरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजें सवें फळां दिना तो दोरेक फांटो तो कातरून उडयता, आनी फळां दिता तो दोरेक फांटो. ताणें उदीक फळां दिवचे खातीर तो बेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितोड जाल्यात. म्हजें सवें रावात आनी हांवूय तुमचें सवें रावतां. फांटो धाक वेलीक लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपशींच फळां दिवंक जायना. तशेंच तुमी म्हजें सवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायना.
हांव दाखवेल तुमी फांटे जो म्हजे सवें रिगून रावता आनी जाचे सवें हांव रावतां तो सुबां फळां दिता कित्याक म्हजे विरेंत तुमच्यान कांयच करूंक जायना कोणूय मनीस म्हजे सवें रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारको सुकता असले फांटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात तुमी म्हजे सवें रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सवें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें तुमी सुबां फळां दिवची आनी म्हजे शीस तुमी जावचे ही म्हज्या बापाची मोहिमा जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकांनी तुका क्रिस्ता भवमरीनो आयच्या दोनूय वाचपांनी आमकां जो कोण जेजूक रिगून रावता जो कोण जेजू सवें आपलो एकचार धरून जियेता तांचें जिवीत कसलें जाता तें ह्या दोनूय वाचपांतल्यान आमचे मुखार दवरलां शुभ वर्तमानांत जेजू ह्या जुवांवाच्या 15व्या आवेस्वरांत एके भशेन दाखवेलीची खबर फांट्याची खबर जेजू करता आनी म्हणटा हांव दाखवेल तुमी फांटे आनी हें खाशेलेपण दाखवालेचें आनी फांट्यांचें जेन्ना तांकां ह्यो फांटे आसात ते दाखवेलीक रिगून रावतात तेन्ना ते खाशेलेपण तांचें आमकां दिश्टी पडटा जितलो फांटो हे दाखवेलीक चिटकून रावता तितलो अदीक सुबां फळां तो दिवंक पावता जेन्ना फांटो दाखवेलीक रिगून रावना तो सुकता तो भावोन वेता आनी ताचो कित्याकूच उपयोग जायना आनी ह्या पासत बाबा जेजू आमकां उगडास करून म्हणटा हांव दाखवेल आनी तुमी फांटे देखून म्हाका चिटकून रावात म्हाका चिटकून रावून सुबां फळां तुमी दियात म्हजें लागचें बरें आसा तें तुमी शिकात आनी हें करता आसतना म्हणटा बरीं फळां दिवंक जायते फावटी म्हजो बाप तुमकां बेणोवंक पडटा कित्याक बेंटाव तेन्ना आमी जे वायट आसा भेंदूल आसा ती काडून उडयतात आनी हे भाशेन बरी वाड दाखवेलीची फांट्याची जाता नाजाल्यार ही भेंदूल आसा ती ही दाखवेली सगळें जें गोरचें जें तें आपूण काडटा आपूण खाता आनी एके भाशेन दाखवेल फांटे सुमा असोक्त करता आनी ह्या पासत जेजू म्हणटा ही फळां दिवचे खातीर म्हाका चिटकून रावात फळां दिवचे खातीर म्हजो बाप तुमकां बेंटा दुबावना बेंटा आसतना घोडे मातशें दूख लागता बेंटा आसतना मातशी अस्कोताय येता बेंटा आसतना घोडे जिवाक कुडीक घोडी दूख पडटा घाय पडटा पूण आखरेक ताचो शेवट म्हळ्यार बरीं फळां दिवंक पावतात बरी सुबां पीक दिवंक पावता हाचे पयले वाचपांत 2 दुताच्या इतिहासांतल्या वाचपांत जेजू चिटकून रावलेले पावलो आनी बार्नाबास ते आनी ताचे जेजूक चिटकून रावंक नासले कांय जुदेव लोक हांच्या जिविताची चाल आमकां आयकूंक मेळ्ळ्या हे जुदेव मनीस आसले कांय मनीस आसले ते जेजू दाखवेलीक चिटकून नासले आनी ह्या कारणान एक प्रश्न तांचे मदें उपजत उप्रासता आनी हो प्रश्न म्हणल्यार सुनोतीचो प्रश्न तो मोइजेसान स्थापलेली चाली प्रमाणे तुमी सुनोत करिनात जाल्यार तुमी तारण जोडूंक शकनात हो प्रश्न तांचो ते पावलोक आनी बार्नाबासाक सांगतात कित्याक तांची शिकवण नवी शिकवण पावलोची बार्नाबासाची शिकवण जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची शिकवण आनी ह्या पासत हे जुदेव आसले हे कांय लोक आसले ते तांकां प्रश्न सुनोती विशीं हो प्रश्न करतात आनी देखूनच तांचे मदें हो तोंटो एके भाशेन उप्रासता तांचे मदें वाद विवाद चलता पूण जेजूक चिटकून रावलेले जेजू दाखवेलीक चिटकून रावले बार्नाबास आनी पावलो एके भाशेन हो तोंटो उप्रासला तो बरे भाशेन भासाभास करून ते सुटावो करपाचो प्रयत्न करतात आनी तें जावन आसा जिवीत जेजू दाखवेलीक चिटकून रावलेल्यांचे जिवितांत वयर सकयल जाता प्रश्न येतात तेन्ना जाता ते भाशेन भासाभास करून ते सुटावे करपाचो ते प्रयत्न करतात भवमडेनो खऱ्यांनीच जेजू दाखवेल आनी आमी फांटे आनी ह्या पासत फांटे कशे दाखवेलीक चिटकून रावची आमी गरज आनी जितली चिटकून रावता तितली अदीक सुबां फळां दिवंक आमी पावता आमचें जिवीत
जेजू दाखवेलेक मानता तसलें जायशें आमी करता. देखून आज ही मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना जेजू दाखवेलीक आमी सदांच चिटकून रावया. आमी तें फाटें म्हूण ओळखून घेवया. देव बाब आमकां बेंडटा, आमकां बेंडूंक बरे भाशेन आमचें आयतेपण आमी दाखोवया आनी दिवया. आनी हे भाशेन जेजूक गोवाय दितले मनीस आमी जावं बऱ्या कोरण्यांतल्यान भासाभास करून जे तोंटे उपरासतात, प्रश्न उपरासतात ते सुटावे करूंक आमकां कृपा दी म्हूण हे मिसाचे भेटेंत मागुया. बेटूने वेलार गायन गावुया. बेटोताव ही आमची दाना. C11 पेज 32. C11 पेज 32. Dana, transporo moram cicitna, mandatos licor vordana, bodol somiam cimona, vita duha fula fola, bodolam ciceta mona, utpon kocha podik fola, म्हज्या भवमरेनी म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पृथ्वीदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या अन्याके पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, हे पास्क पोरबेचे समोरमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ले आनी पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योद्न तुका दिसान दीस भेटूं. आमचे असोक सैमांत नव्या जिविताचें बोळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी दी सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या पुरोम योजनान आदल्या योजनाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण सुखवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हटलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचली. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या
रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत पातकांची बोक्सोनी मेळच्या तुमचे पासून समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात Bavartasakut Burgotia, Jesu Melo, Jesu Chivonzala, Jesu Novian Yetolo. Papa, Jesu Chamor, that's one Punochi one Padansami Bokti Padu Gras Korta. No Chivita Sundan Sadoneci Kals to Kas Somarpita. Tuche Mukariung, and into Jis Sevakur. Amka Favakeli de Kunamitukatin Vasta. And Jesu Chikuda Nirogod, Shotoleama Samesta. Povitrat me vormekta in Kormonaminum Brutain Magta. Servispera. Aki pritime cervistalo tuझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसिस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेहरी आमच्या गोणी बापा सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबांबरींची काकलत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची वेदी भोवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आपल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हण आमी मागता अंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योंत जे भाग्योंत धरून दोता आमचो आस्कारी भाग्योंत मिंगेल आनी सर्वकांनी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगता त्या जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन भावमडीनो जेसू दाखवेल आनी आमी फांटे आनी ह्याच कारणाक लागून आमी फांटे देखून ताका चिटकून रावल्या देखून आमी सुभां फोंडां दिवंक पावल्या जेसूक दाखवेलीक आमी चिटकून रावल्या देखून जिवितांत येतल्या आडखळींक प्रश्नांक आमी फुडो करूंक पावल्या जेजू दाखवेल आनी आमी फांटे देखून देवाचें बरेंपण आमचें जिवीत बेणलां तेन्ना पासून आमी ताचें बरेंपण भोगूंक पावल्या ह्या वेळार असल्या आनी साबार देवाच्या बरेपणा खातीर जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान देवा बापाची उपकार आठोवन बराबर म्हणया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेर पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वचकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या हात धरून दितांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोबी आसूं तुमचेय सोबी आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयलीं सगळीं आमी सुभागी
सोमया तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमचे काळजांत आयला, ओत्मीक कुमयांचे आक्त आमी करुया आनी आमचे काळजांतूच आसलेल्या भाशेन ताका आमी नमस्कार करुया. ही महामारी ही भिरांकूळ पिडेंतली आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. जायतीं आमचीं भाव भयणां मरून गेल्यात. प्रत्येक वराक 2 जाणां तरी मरतात अशें पेपरांचेर वाचूंक मेळटा. आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण जेजू लागीं मागुया. तो दाखवेल आमी ताचे फांटे. ताका आमी चिटकून रावंक आनी पिडेचेर जोयत व्हरूंक आमकां कृपा मागुया. सोर पदवीधरांनी काकूत्सरा देवा, तुज्या आखेरोसणेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कुश्टवतेल्या पासत आमी तुका प्रार्थनाक उबारता. ती कोवळायन तूं आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाला येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबाक फावो तें बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानांनी एक वासीन सोदून काडला. ते मनशा कुळाक गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक अनुभव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पुर्जेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन तांकां उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, हे पास्क पोरबेचे समरमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योद्न तुका दिसान दीस भेटूं. आमचे असोक सैमांत नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सफी आसूं. सोर पत्वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. बुधवार जाल्ल्या कारणान पेरपेत चुकोर सायबिणीचें नोवेन आमी करतले. So.
भगिवंत मारी, तूं आमचो सदांकालचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बोरवांसो. तुका भेट करूंक आयल्या तुवें आमकां जोडून दिल्ल्या सोर उपकारां खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माये आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्याक तुजी सेवा सदांच करतले. दुसऱ्यांकूय तुजे थंय ओडून हाडटले. शक्ती भितर सोर आमी करतले म्हूण भास दिता. पदवीदार माये हे उपकार जोडून दी. ताळण्याचेर जोईत व्हरूंक घोटाय जेसू क्रिस्ताचो सोपूर्ण मोग एक पवित्र मरण आनी तुज्या पुता सवें सासणाचें जिवीत सदांकाल आदार दितले माये आमचे पासत विनोदी कर. हे सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुजे माय मारयेची एकाच उतरान गालिलियाच्या काना नगरांत उदक आसलें तें धाका सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुजे मायेच्या आसऱ्या खाला आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. हे आदाराचे माये आमी तुका उलो मारता. जिव्यांक सांबाळ, मोरतोल्यांक पाव, ताळण्यांत आमकां थाराय, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां गोर गोवाय. दिसपट्ट्या गोरसांनी मागणी. हे आदाराचे माये व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या गोरसांनी तुजो आदार आमी लालयोन मागता. कोश्ट, दूख, हुस्के खोती, विघ्नां, संकश्टां ही आमचेर निर्भार हाडटले खुरीस. ह्या अडचण्यांनी आमची दोहीन जतन कर. तुज्या पुताच्याच गोश्टांक आमचें मन एकठांवन मोगान आनी सोंसणीकायेन सगळें सोसूंक आदार दी. मागूय आमच्या पाप साहेबाक, बिस्म साहेबाक, सरकारी राज कारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोमया आमचे माय उदेशी आमकां आयक. सोमेस मनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धर्मीक एकवटान जिवशे कर म्हूण मागता. हे सोमया आमचे माय उदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याची सुचोवणे प्रमाणे आपलो भेस विचून काडल्या पुरो म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. मेलेल्या सोमेस भावार्थ्याच्या आत्म्यांक सासणाचो विसो दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. सोमेस्त मनशांनी तुज्या स्वताचो उसवाड पड्योवचो आनी तुज्या मोगाची ऊब भोगीशी कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. आतां आमच्या मनांतल्यो खाशा गरजो आमच्या आदाराचे माय थंय घालुया. उदी करून हे पिडे खातीर मागुया. पिडा वाडत आसा, जायतीं मरणां वाडत आसात. परिस्थिती तितली बरी ना. शाश्वत आदाराचे मायेन पेपे चुकूर सायबिणीन आमकां सगल्यांक राखूंक सांबाळूंक आमचे खातीर विनोदी करूंक जेजू लागीं तिणेन आमचे खातीर मागून घेवंक ओकेपणान मागुया. Są to słowo Tuże, moje ducha centawe, Tuże wejdzie palok tuzo, Urum tu czasu ducha co, Są to słowo पवार्थ्याचे मागणे. ही आदाराचे माये तूं गिरेस्त तशी उदार. देवाची सर्व देणी तूं आमकां वांटाय. आम्हा भुरग्यांची तूं राखण कर. क्रिस्तांत हावन तूं आमच्या पातकांचे भोगसणे
आनी आमचें तारण जोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेतांव ताळण्याच्या वेळार तुका उलो मारून चुकोवन निर्भागी बाळां जायत म्हूण. जेजूचो मोग सदांच शेवटाक पर्यंत जियोंक आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा करूंक तूं आमकां आदार दी. हे आदाराचे माये. आतां आमी सर्वय सुमयार आनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मारयेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिवंत शरणा खाल जियोंक आमकांच वंपोवन दिवया. नमान मारे कृपेन भरले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तरियामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मारये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमचे पासत विनंती कर हे देवाचे भाग्यवंत माये. क्रिस्ताचे वासवणे आमकां फावो जावंक प्रार्थया. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मायेक आमची आवय करून दिली. सदांच तो यार आमकां आदार दिवंक आमी तुजे लागीं मागता. आमी जे काळजांत हांव तुजे आवयचो आदार सोदता. तुजे सोडवणेचो फोड सासणाच्या सासणांक भोगून दी. आमेन. पिडेवंतांक आशिर्वाद. हे सोम्या कुडीची असोगतायेंत कश्टावतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रुचल्या आत्म्यांक ऊब दिवन जीव भरीत कर. अशें कश्टां वरवीं नितळ जावन बेगीनच तुजे दोयेन भलायकी जोडच्याक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सांगात आसूं तुमकां राखच्याक. तो तुमचे सवे आसूं तुमकां सांबाळच्याक. तो तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक. तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. शेवटाक गायन गावुया. बो मोगाल माये. T12 page 207. T12 page 207. Mae mogache, mae so shekunani.